वर्गणी काढून आम्ही ही चवथ साजरी करता। बरीच वर्सां जाली आणि जाणट्यापासून ती आजपर्यंत आम्ही परंपरा चालू दवरल्या। ह्याच्या फुडें अशीच चालू उरची अशें आमी सगळे मेळोन देवा कडेन मागता। सगळे मेळोन जेन्ना आमी पुजा पुजन करता तेन्ना आमकां भरपूरशें हलकें जाता। अशें हलकें आनी कोणाक तो वेगळो एक पुजता तेका जावं शकना। आणि हे इतकी फॅमिली व्हडली आसा म्हणून आमी 5 दीस गणपती कायम दवरता, म्हणजे वार्षिक 5 वर्सां आसता आमचो 5 दिसांचो। कामा धंद्याच्या निमतान जळीमळी आशिल्ल्यो फामिली चवथीच्या निमतान एकठांय येतात। प्रत्येक दिसा जेवणाक वेगवेगळे तरेतरेचे जिनस। मेळोन सगळी वेवस्थीन हसून खेळून साजरी करता। 5 तरांचे मोदक, करंज्यो, बाकी आणि काय तरांचे करता आणि ते उकडा 5 तरांची भाकरी, चण्याचो रोस, शीत असे सगळे करता आम्ही। सगळं ठरवतो, म्हणजे किती भाजी, 5 दिवसात काय काय लागतं किंवा तांदूळ किती लागणार, कोणी काय करायचं काम, ते अगोदर 8 दिवसाच्या अगोदर होतं। आणि त्याच्यानंतर गणपती आल्यानंतर गणपतीच्या 5 दिवसाला तो आयटम आम्ही करतो। परत संध्याकाळच्या आम्ही सगळे बायका मिळून उड्या वगैरे घालतो आणि मजा करतो कळत। आणि असं आम्ही धूमधडाक्यात आमचा गणपती साजरा करतो। सकाळ संध्याकाळचं जेवण करतो, मिळून मिसळून सगळं स्वयंपाक आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने करतो। नवीन पदार्थ आम्ही करतो, पण गणेशजीला जो पारंपरिक पद्धतीचा नैवेद्य आहे, भाजी भाकरी भात आमटी हाच दाखवतो। आणि काका आहेत आमचे बेंगलोरला आहेत, ते पण तिकडनं मुद्दाम सुट्टी घेऊन 2 दिवसासाठी तरी येऊनच जातात। इथून येतातच मुद्दाम एवढ्या लांबून, ते सगळं फॅमिलीला घेऊन इथे येतात। चवथीक नव्या दमान वावुरपी आताची पिढी चडशी डिजिटल आणि नेटिझनांची। चवथीचे तयारीचे चडशे कम्युनिकेशन व्हॉट्सॲपात। सगळ्यांक जबाबदाऱ्यो वाटून पडल्यो काय सगळे भुरगे आपापल्या कामाक। आमचे व्हॉट्सॲप ग्रुप आसा शांतादुर्गा वाटेली क्लब म्हणून, तितून सपोज कितें एक चौगांचो प्रोग्राम आसा, बर्थडे आसा भुरग्यांचे, जाल्यार आमी तो तितून मेसेज घालून सगळे एकी कडेन येवन डिस्कशन मिटींग हे ते चलता आमचे। आमी सगळे एकी कडेन करतात, तेज्या कारणान कशें आसा जेन्ना फॅमिली म्हणटकूच मतभेद आसता, मतभेदय आसता, मनभेदय आसता। पण कशें आसता मनभेद असले म्हणून अशें कितें गणेश चतुर्थी बीन जालें जावं आनी कितें आसता तेन्ना सगळे एकी कडेन येता आणि हे सगळे आमी विसरून वयता। कोण मोठे आसा ते फॉलो येता, कोण आणि कोण पड्डेला येता। अशें दिसता की हे 5 दीस सोंपपाचेच न्हू कशें। सद्दां आमी वेगवेगळे खेळ खेळटा आफ्टर डिनर रातची सगळीं जाणां लागीं येता सगळीं, आणि आमी हांगा फुगडी घालता, डान्स करता, रातचे आमी जेवण बरी खेळटात ती। आणि आमची ही भुरगीं पळय सगळीं आसा ती सामकी एनर्जेटीक, कितेंय काम सांगल्यार सगळे तयार आसता। फुगार मारपाक आहा तो आमी एक रिस्ट्रिक्शन घेवन मारता। पण वर्साच्या पद्दतीन जे आमी पयलीं फोग मारताले तो खुबसो आमी कमी केल्लो आसा, म्हणजे पर्यावरणाच्या दृश्टीन। आणि हो संदेश आमी सगळ्यांक दिवंक सोदता की पर्यावरणाच्या दृश्टीन लागून तुमी फोग जाता तितलो कमी मारपाचो, इवन ना मारल्यार सुद्दां जाता। आमी हे 5 दीस मोठ्या उत्साहान आमी सेलिब्रेट करता। आमी गणपती तशें सेलिब्रेट करिना, की वेगवेगळे अशे सण आसा जे आमचे हे आमचे गुढीपाडवा, तुळशीचें लगीन, अशे खूब कितें कितें आसा ते सण आमी सगळे मेळोन मिसळून करता। कामाधंद्याच्या व्यापात ऐस पयस कायम सेटल जाल्ल्या फामिलींक लागून गांवगिऱ्या वाठारांनी चवथीक जाण्टेल्यांच्या घरात एकठांय जावपी फामिलींचो आंकडो आणि आकार ल्हान ल्हान जायत चल्ला। मात सध्या तरी शारांतल्या आणि गांवच्या चवथीचो होच मुखेल फरक, परंपरेचें हेंच वलय। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।